ते म्हणटाले वर्साक एक पाटी पोय म्हणटा आनी आपूण तो लिडर म्हणटा आपूण जाणटे भाशेन केन्ना खंयच्या पॉलिटिशनांनी ती पोय फोडूना सारकें. सो तेणें कितें म्हणलो आहा ही पोय खंयच्या पॉलिटिशनांनी केन्ना फोडूना हो तेजो क्वेश्चन. सो तेजो आन्सर तेजोच मनीस दिता, आमी दिवपाक नाका. कित्याक तेणें म्हाका सगळ्या लोकांच्या नदरेक आनी आख्या गोंयचे पोरचेचे नदरेक म्हाका फोटींग म्हणला. तेजोच पॉयंट तेकाच प्रूफ करता. ते पोय म्हणटा ते जायती वर्सां पयलीं म्हाका आतां 37 वर्सां जालीं. दॅट डजंट मीन हांव 37 म्हणजे पोटान आसतना ती पोय म्हणटालो. तेणें जायते उलयले एज पर माय नॉलेज. आफ्टर 37 इयर्स जे कितें घडटा तें हांव तुमच्या मुखार दवरता. हांव ल्हानपणी आसतना थिंगा जायते पावटी लोक नुस्त्या मारून पोट भरताले. सारकें सारकें हांव डिनाय करना, कांय डिनाय करना. आनी तेजेर फॅमिली आपणाक पोसताले. सो आतां असलें सिट्युएशन जालां. आफ्टर इयर्स कितें जालें, लोक जायतो भायर गेलो आनी ती पोय आसा ती जायते पावटी पोल्युटेड जाता आनी जायते पावटी जायते गोश्टी जाता. सो ते म्हाका आतां कितें म्हणूंक सोदता आतांच्या सिट्युएशनाचेरू ते म्हणूंक सोदता ते पोयचे उदकाचेर जायतो लोक पोसता. म्हाका जाल्यार दिसना. नुस्त्या मारता आसतले आनी नुस्त्या मारताय जाल्यार हांव सांगूंक सोदता इट इज नॉट सेफ. द फीश इज नॉट सेफ फॉर यू एंड युअर चिल्ड्रन. ऑर तुमी खाता न्हू, नो प्रॉब्लम, तुमी हायात. बट हे नुस्त्या मार्केटाक वचोन इकल्यार तो विकाड. कित्याक तुवें तुज्या विडियोक सांगलेलें आसा हो जो वेस्ट एग्रो कॅमिकल वेस्ट हिंगा येता जायते पावटी नुस्त्या मोत्ता आनी आमी ते पोय सोडटा. तुगेल्या विडियो सांगलो आहा. हांवें तुका कांय प्रूफ करपा नाका. हांव येयलोलो थिंगा ओन्ली थिंग म्हाज्या मामीक आनी डॅडीक त्रास जाता म्हण थिंगा. आनी फॉर तुवें सांगलां तें सारकें. हांवूय आसतालो, हांव भायर आसतालो, हांव US आसतालो, हांव हिंगा UK इंग्लंड आसतालो, हांव ऑस्ट्रेलिया आसतालो, हांव भायर आसतालो. बट हांवें तुका केन्ना सांगलां हांव दर्यांक वयतालो म्हूण? हांव थिंगा कित्याक गेल्लो? म्हाज्या मायक पायक हेल्प करपाक गेल्लो. बट तुमी म्हाका लिंक केलो ते डबल ट्रॅकिंगाक लिंक केलो. तेका लागून म्हाका हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवचें पडलें. गेले वय कामूच असलें हे गेले ते गेले एजिटेशन करपाचें आनी हें करपाचें कितें पयशे खावपाचें. तेका हांव सांगो सोदता म्हाजे लागीं ट्रेडींग कंपनी आसा. ट्रेडींग कंपनी हांव ट्रेड करता. म्हाजें काम घरा कडेन, म्हाजें काम लॅपटॉपाचेर, म्हाजें काम मोबायलाचेर. कितें उलयता मरे? अरे एण इगोची भाटाकू तो हिपोपोटमस सांगता हांव. इगोची भाटाकू तूं कॅप्चर केला. तूं खूब घालपा दिलोली इगोची भाटा. तुवें कितें केलें? तुवें हातरान हें काडली थिंगा. तूं कॅप्चर कर. तूं लोकांक हें घालता मरे. लोकांक हेगे तेगेले हात मरे. तूं म्हाका डबल ट्रॅकिंगाक लिंक केलें तुमी बेस्तो. डबल ट्रॅकिंग आनी म्हाका कांय ना. अरे तें उदक तेशें आसूं. हांव ओन्ली प्रूफ करूं सोदता तें पोल्युटेड आहा म्हूण. आतां तुमकां डबल ट्रॅकिंगाक लागून तें उदक जाय आसूं तेशेंच. अरे पयशे मेळ्ळाय म्हणटाय. गोवोरमेंट उदक सोडपा मुज हेल्प जाय गोवोरमेंटाकू. हांव कोण रे? WRT आहा मरे गोवोरमेंटा फुडें, गोवोरमेंट मशिनरी. तेका जरी तर पोल्युटेड दिसले उदक काम करपाक मेळना ते आपणाक गोवोरमेंट मशिनरी काय हें कोत्ता मरे. तुवें सगळ्याक म्हणलां हो आख्खो गांवचो लोक एकठांय जाला एका वॉलेन्सियो कित्याक म्हणल्या म्हूण. अरे तुवें वॉलेन्सियो कित्याक म्हणल्या म्हूण तुवें कोणाक सांगोकूच ना. तुवें सांगलां हो डबल ट्रॅकाचो इश्यू जाला सगळ्या गांवच्या लोकांनी एकठांय जावचें. आनी तुवें कितें केलां सात्र्यांक हॉलांत हे सगळे तुजे युनियनान कोण आसा न्हू ताका बंद दवरल्या. अमके टायमाचेर दर्यांक वचोंक जायना. हो इश्यू सॉर्ट आवट करपाक जाय. आनी तूं थिंगा येता, तूं प्रेस घेता. अरे म्हाजो डॅडी आसा थिंगा. म्हाज्या डॅडीकूय तुमी सांगोंक जाय आसलेलें आपूण तुगे चेड्याचे प्रेस घेत म्हूण. हांव कोल्लो आसलो. अरे हांवें म्हणलें डॅडी म्हणलें तूं कित्याक गेलें थिंगा? बाबा डबल ट्रॅकिंगा इश्यू न्हू काय तेका लागून वचोंक जाय. हांवें म्हणलें डबल ट्रॅकिंगा इश्यू गेलो तो बरें आहा बट तुका सांगलोलें म्हजे आड उलयतो म्हणून ना हूंय कांय सांगो ना हूंय. सो लोकांक हांव कितें म्हणटा मिसगायड करूं नाका. तेजे लागीं ताका डिबेट करपाक जाय एनी टायम एनी वेर आय एम रेडी. आनी लोकां बरोबर न्हू म्हाकाय म्हाजो लोक नाका तुकाय तुजो लोक नाका. डिबेट एनी टायम करपाक तुजे लागीं रेडी आसा.